म्युन्सिपालिटी इलेक्शन लागीं पावलां. आतां ज्यो गोश्टी ज्यो रिजर्वेशन डिलिमिटेशन अशे गोश्टी खुबशे विचार जातात, लोकांची रिएक्शन येता. तुमी वोटर आसा लास्ट टायम म्हाका म्हाज्या म्हायती प्रमाण तुमी बी इलेक्शन तुमी रावल्ले म्युन्सिपालिटीन. आतां तुमचे ह्या बद्दल कितें चेंजीस जाल्या ना जाल्यार कितें चेंजीस जावपाक जाय तशें तुमकां दिसता? आतां तुमचें मत कितें आसा म्युन्सिपालिटी इलेक्शनाचेर? मत म्हणल्यार कशें आसा, आतां सगळ्यांक इलेक्शनाक रावपाक उमेद आसता आनी तशेंच खूब जाण काम करून येयल्ले आसता तेंच्या वॉर्डांक ना जाल्यार खंयी बीन. पूण ही डिलिमिटेशन्स ही रिजर्वेशन्स ती म्हाका बरोबर दिसना. कित्याक सगळ्यांक एक चान्स दिवपाक जाय. तशें म्हणल्यार जाल्यार MLA इलेक्शनाक कित्याक रिजर्वेशन करनात तें एक आसा. आनी खंयी समज भुरगे जॉबाक वयता कित्याक वयता जाल्यार तांकां क्वॉलिफिकेशन हाड म्हणटात, तेंचे सर्टिफिकेटी हें तें. तशें जाल्यार म्युन्सिपालिटी इलेक्शन जे कॉन्टेस्ट करतात तांकां कित्याक म्हणजे क्वॉलिफिकेशन तशें कांय ना. आमदारांक जो कोण SSC एटलिस्ट तांकां SSC पास ऑर कितें तरी तशें कितें आसपाक जाय न्ही. फक्त जॉबाक कोण जॉबाक गेले जाल्यार तुमी सर्टिफिकेटी कितें क्वॉलिफिकेशन सोदतात तें सोदतात तशें आसपाक जायना. सगळ्यांक एक रूल आसपाक जाय. आनी जे डिलिमिटेशन केलां तें बरोबर न्ही हरशीं, पूण सगळ्यांक चान्स दिवपाक जाय की कोणाक उमेद आसा, कोण काम करपाक सोदता तांकां सगळ्यांक मुखार येवन तेंच्यांनी आपापल्या वॉर्डाक काम करून तांकां चान्स दिवपाक जाय. आतां म्युन्सिपालिटी इलेक्शन लागीं पावलां. एज अ केपेकार पब्लीक व्यू तशें तुमी म्युन्सिपल एरियाचे वोटर म्हूण आसा. तुमचे ह्या इलेक्शनाचेर ह्याच्या इलेक्शनाक तुमचे एक बारीक वोटर म्हणून तशेंच एक तुमकां लोकां कडल्यान कितें आयकूं येता तशें व्यू कितें म्हणल्यार नॉर्मल व्यू एज अ पब्लीक म्हणून तुमचो व्यू कितें आसा? एज अ पब्लीक म्हणून गेलो सांगपा म्हणल्यार इतलीं वर्सां जालीं आमी सगळ्यांक हें पळयलां म्युन्सिपालिटी येवन कोण कोण कितें काम केलें कितें करता. हे फावट म्हगे भाशेन जाल्यार नव भुरग्यांक चान्स दिवचो आनी नव भुरगे निवडून येवचे आनी तांचे हातीन तीन एक 5 वर्सां चोयचें हें म्हगे हें. तुजें नांव कितें? म्हजें नांव एवांजेलिस्ट डिकॉस्टा आनी हांव रावता केप्यां. उदीत बाब, आतां तुमी लोकल्स फ्रॉम केपें तशेंच तुमचो वाडा आसा तो देवमळ न्हू. आतां सद्या जे म्युन्सिपालिटी इलेक्शनाक जे धांवपळ चल्ली म्हणल्यार जाता, लोकांक थोड्यांक समजना जे डिलिमिटेशन जालें हेजेर खुबशें डिस्कशन जाता लोकां मदीं. तशें रिजर्वेशन आतां तुमचो वार्ड आसा तशेंच जे ओवरऑल सिच्युएशन जे रिजर्वेशन डिलिमिटेशन तेंचे बद्दल तुमगेलें कितें मत आसा? एज अ वोटर म्युन्सिपालिटी एरियाचो एज अ वोटर तुमचे जे रिएक्शन कितें आसा? एक्चुअली कशें आसा की आमचें आतां घर आसा आनी ताका तेकून एक पयलींचो फिलून डिकॉस्टाची घर आसा, ताका तेकून प्रसादाली घर आसा. सो आमची घर आतां फिलू घाल्लें आसा आनी प्रसादा तेकून घर आसा ती प्रसादा घाल्लें आसा. सो 2 आतां मुखार कॉन्सिलर जावपाचे आसा, एक एक्चुअली आसा आनी एक आतां भावी जावपाचो आसा. सो हे दोन्ही जावपाचे आसा ती घर अशें कितें काय म्हणून आतां आमची घर आसा तेकून आसता का तागे घरा तेकून आसता ताका म्हळ्यार पयलींचे जे आसा ते बरें आशिल्ले. जे पळय एडिशनल जाले ते खंयची वार्डान जाल्या त्या वार्डान तांणी एड करपाचे अशें म्हाका दिसता. म्हणटकीर डिलिमिटेशन ती पॉलिसी आसा ती कितें सिस्टम आसा ती तुमकां लोकांक सुद्दां समजना सारकें समजना आनी ते समजोवपाचें न्ही. सद्या अशी परिस्थिती आसा कोण खंय पडलो तो खबर ना. प्रत्येक कॉन्सुलर आतां जावपाचो आसा ऑलरेडी आसा तो येवन सांगता बाबा तूं आपल्या पडला. खंयची कोणा वार्ड नंबर खबर ना सारकी खंयची ते पयलीं अशी ते ना दुसरे वार्ड नंबर आयल्यात आनी दुसरे बी सगळी भलतेच जाल्ले आसा. सो ते एक्चुअली पिक्चर काय वचून पर्यंत क्लियर कळना कशें कितें तें. तुमी केपें म्युन्सिपालिटी वोटर आनी एज अ वोटर्स तुमकां वोटर रायट्स आसा. तुमकां आतां इलेक्शनाक ह्या इलेक्शनाची रिजर्वेशन जाता डिलिमिटेशन जाता तशेंच तुमगे एज अ वोटर आज पासून तुमी इलेक्शनाक वोट केल्या तुमगे व्यू कितें आसा? तुमचें मत कितें आसा? म्हणल्यार तुमच्या मनाक कितें डावट आसा ना जाल्यार कितें तरी हें जावपाचें हें जावना आनी तें घडलें तुमगे एक व्यू सांगा म्हाका एज अ वोटर. पयली सुवातेर म्हणजे सांगपा म्हणल्यार आमी येयल्ले पाटी आमी वोट मारताय आनी आमगेले कॉन्सलर आहा ताका निवडून हाडला. तो आमगेले एक पासून काम केन्ना कोन्ना आनी कानार घेयना. जरी तरी आमी मिनिस्टरा पासून आमी भितर गेले बाबू कोळेकारा पासून सांगिल्लें
आमकां यशस्वी जालां बाबू कोळेकार पासून एक्शन घेयना म्हणटरी आमकां न्यू पार्टी जाय न्यू फेस जाय भुरग्यांचो म्हणटरी आमगे पंदेले येयले न्हू ते सगळे मेळून आसताय सगळे ही केपें इल्लीगल आहा तेसो आनी खूंय केपें ना कळ्ळें तुका आमकां न्यू फेस जायो म्हणटरी न्यू फेस हाडूंकूच जाय ह्यो पार्टी कित्याक हे भुरगे त्या भुरग्यांक चान्स दिवपाचो यंग भुरग्यांक हे पयलीं आहाय सगळे मेळून आसताय म्हणटरी आमकां कितें जालां सगळें एक आमगे एक आयकना आमी म्युन्सिपाल्टी गेले भितर हांव कोत्ता आपूण दिवपा ना अशें म्हूण सांगताय आनी ते तांकां गोटे आसताय सगळे मेळून आसताय आनी ते तेंगे काम करताय आमकां तुमगे वॉर्ड नंबर कितलो आतां तुमी वॉर्ड नंबर कितें आमगेलो 10 आनी Ten. आतां ते अंजलिका आरकाडे आमगेले कोण आमकां हेल्प करना आतां तुमगेले वॉर्ड आसा पळय तो चेंजीस जाला की चेंज चेंजीस जाला चेंज जाला आतां कितलो आसा नंबर आतां नंबर 9 जाला म्हणल्यार डिलिमिटेशन चेंज हय, सगळें चेंज केलां कितें जालो तो आतां ओबीसी जाला एसटी लेडीज लेडीज वुमेन वॉर्ड जालो म्हळ्यार तो आतां दुसऱ्या वादान गेला हय. म्हणटरी आमकां म्युन्सिपाल्टी कोण ना म्हळ्यार तुमगे आतां कोणा भुरग्यांक न्यू न्यू भुरगे फेस दिवपाक युथाक हय. जे काम करता हय, तांकां तांकां चान्स दिवपा जाय न्यू फेस इतलें